नमस्कार, क्विक न्यूजाक स्वागत. झारखंडच्या आदिवासी खातीर 5 दशकांनी निरंतर वावुरलो देशी मिशनरी जेजुईत याजक बाब स्टॅन स्वामी आपल्या 84 प्रायर मुंबईच्या आस्पत्रेंत आज दनपारां 1.5 वरार अंतरलो म्हणली खबर आयल्या. मे 28 तारखेर मुंबईच्या होली फॅमिली आस्पत्रेंत चिकित्से खातीर दखल केल्या उपरांत काल पर्यंत व्हेंटिलेटरार आशिल्लो बाब स्टॅन स्वामी आपले झुजारी जिणे संपयला म्हणून तांचे खातीर झुजच्या वकिलांनी मुंबई हायकोर्टाच्या गमनाक हाडला. भीमा कोरेगांव एल्गार परिषद केसींत निषेधीत मावो उग्रगामी संगी संबंध दवरला आनी सरकार विरोध उलोवन दंगे जावंक कारण जाला म्हणल्या आरोपांचेर NIA म्हणजे नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीन फादर स्टॅनाक बंदी केल्लें. ते फाटल्या 8 म्हयन्यांतावन तलोजा बंदीखान्यांत विचारणाधीन आशिल्ले. उपरांत तांची भलायकी बिगडली तरी तांकां बेल मेळोवंक नासलें. मेयांत एका व्हिडिओ मुखांतर आपणाक जैलांत जाय पुरते चिकित्सा मेळना, नितळय ना आनी ही कोरोना काळार हेरांच्या संपर्कांत पयस रावचे तरी जैलांत ते नियम पाळिनात म्हणून दूर दिल्लें. बेल मेळ्ळें ना तर आपूण बेगीन समोरचे स्थितीक लागीं पावता म्हूण आर्दोस मागलो. उपरांत तांची भलायकी कठीण बिगडतना मे 28 तारखेर उठावटी जैलांतावन आस्पत्रेंत तांकां दाखल केल्लें. थंय कोविड पॉझिटिव्ह म्हूण वर्दी येतच तांकां 6 दीस आस्पत्रेंत चिकित्सा घेवच्याक कोर्टीन अवकाश करून दिल्लो. आज दनपारां जस्टीस SS शिंदे आनी NJ जमादार हांणी फादर स्टॅन स्वामीची बेल अर्जी नव्यान हातीन घेचे तर फादर स्टॅन दनपारां 1.5 वरार अंतरले म्हणली खबर आयल्या. सोनवारा सकाळीं 4:30 वरार काळजगताक वळख जाल्ल्या फादर स्टॅन स्वामीक आयच्या दनपारां तो अंतरला म्हणून दोतोरांनी अधिकृत जावन कळयला.